Pisaci bet bedogia digeda Git moron takayo kadiuya Kalvari bet oblun porbis korda Ek moran misan patogiuya Pisaci bet bedogia digeda Git moron takayo kadiuya Viscorda, ek moral mi sambardo gevuya. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमची सवय आसूं. तुमचे सगळे आसूं. बामणीनो माय मोगास येवकार सगल्यांक आजच्या एमिसा बेटीक एमिसांत आमी मागता एडना विएगस आनी मारिया आना तेलिस हांच्या आत्म्या बसत एंटनी स्वामी हे आमचे भावाचो 3रे वर्साचो उगडास आनी 3रे इंतेसांव सुजे ग्रेगोरी इलियस आनी मारिया विक्टोरिया विएगस हांचे खातीर सोपून गेल्ले सगळे आमचे भाव भयणांक सर्गीच्या बापान आपले शांतींत आपले विसवांत घेवंक मागतना आज आपलो वाडदीस समारंभ तेल्या बसत मागुया. आज पवित्र सभा व्हडी कुशालकायेन आनी दोबाज्यान भाग्यून तोमास भारताचो धर्मदूत अपोस्टल ऑफ इंडिया हाची दोबाजीक परब समारंभता. भाग्यूंत तोमासाचे देण्या खातीर देवाक कार्गां दिवन जो भावार्थ ताणें आमच्या भारतांत हाडलो ते भावार्थाक आमी सगल्यांनी गोवाय दिवन आनीक सोत वाट आनी जिवीत जेजूस म्हूण ओळखूंक आमकां फाव जावंक हे मिसांत कोतकोत्यान वांटो घेवन मागुया. आनी पवित्र रितीन बरे भशेन वांटो घेवंक आमी पातकी म्हूण ओळखून देवा आनी एकामेका लागीं पातकांचे बक्षणे मागुया. हांव पातकी सर्पोदेदार देवाक आनी तुमकां बाबा बिडीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो उडो अपराध. ह्या सौभाग्यान सदांच संकवार मरेक सगळ्यांक दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा बिडीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पदवेदार देव आमची काकूत करूं सगळीं आमची पातकां बक्षूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. महिमा देवाक स्वर्गी आनी शांती ताचे इश्टांक संवसारी. सर्वेश्वरा देवा सुर्गीच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखणटा.
सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुम्या देवा देवाचे शिळे तू संसाराचे पाप करताय आमची काकलूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणी ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या संगती देवा बापाची मोहिमेत जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच ईश्वर एकलोच परमेश्वर आमेन. प्रार्थया आमची एक एकल्याची इंतेसमा हेजो मात प्रार्थनांतल्यान बापाक उबारुया. भाग्यवन तोमासाचे विनवणीन आमची वेली पेस्ट पिडा कोरोना व्हायरस बेगीनूच नपयत जावंक मागुया. सर्वेस्परा आमचे बापा, भाग्यवंत धर्मदुता तोमासाच्या परबे दिसा हे आमचें प्रार्थन दोयेन मानून घे. तुज्या पुताची शिकोवण घेवंक आमची काळजां उगड आनी भावार्था आड दुबाव आमचेर उपरासतात तेन्ना तूंच आमचो भावार्थ सांबाळ. अशें भाग्यवंत तोमासा बराबर जेजूक आमचो सोमी आनी आमचो देव म्हूण सदां वळखूंक आमकां कृपा दी. आमचे सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक आमेन. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पराचे उतर म्हज्या कानार अशें सादले. कुसव्यान तुका आकारचे आदी हांवें तुका वळखलो. तूं जल्मुचे आदी हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रा खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला. हांवें म्हणलें, सर्वेस्परा पळय, हांव उलोवंक नकलो, हांव एक भुरगो. पूण सर्वेस्परान जबाब दिलो, हांव एक भुरगो अशें म्हणूं नाका. हांव तुका धाडटा ताचे शीं वच आनी तुका सांगूंक लायता तितले तांकां सांग. तांकां भिवू नाका, कित्याक तुजी राखण करूंक तुजे सोवे हांव आसा. उलयता तो सर्वेस्पर. तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हणलें, पळय, म्हजी उतरां तुज्या तोंडांत हांव घालतां. देवाचे उतोरये देवाचे वळखा. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब. सगळ्या संवसारांत वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. सगळीं म्हणुया, सगळ्या संवसारांत वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. सोमेस्त लोकांनो देवाक वाखानात. सर्वय परजांनो यावेक नावाडात. जबाब. सगळ्या संवसारांत वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. ओचोल मोगाची ताची थिरकुशी. दयाल आमचो देव सासनाक विस्वाशी. जबाब. सगळ्या संवसारांत वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. भाग्यवंत पावलून एफेसकारांक बरयलेली चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, तुमी आतां परदेशी आनी पोरकी न्हय. भक्तांच्या सांगाता तुमी नागरीक आनी देवाच्या कुटुंबांतलीं. तुमी दोर दुतांचे आनी प्रवेद्यांचे बुनयादीर बांदलोलें घोर आनी तोच क्रिस्त जेजू त्या घोराचो कोनशा सोंदीचो फातर. तर हें घोर सांबाळटा
आनी सर्वेस्पराचें मंदीर कशें वाडयता ताचे सवें आत्म्या उद्देशी तुमी देवाचें घर कशें बांदून येयात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक उबी रावया. सोमी म्हणटा, तोमास, म्हाका पळयलोय देखून तुवें विस्वास दवरलोय. पळयनासतना विस्वास दवरतात ती खरेंच सुभागी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका आसूं. जेजू आयलो तेन्ना 12 मदलो एकलो जवळो मोडलेलो तोमास तांचे बरोबर नासलो. देखून दुसऱ्या शिसांनी ताका म्हळें, आमी सुमयाक पळयला. पूण ताणें तांकां म्हळें, ताच्या हातांचेर हांवें किळ्यांची कुणां पळयले शिवाय आनी किळ्यांचे सुवातेर म्हजें बोट घाले बगर आनी म्हजो हात ताचे कुशीन घालिना जायन जाल्यार हांव सोत मानच्याक ना. 8 दिसां उपरांत शीस नव्यान घरांत आसले आनी तांचे बरोबर तोमास. दारां बंद आसतना जेजू भितर सरलो आनी तांचे मदीं उबो रावन ताणें म्हळें, शांती तुमकां. उपरांत ताणें तोमासाक म्हळें, तुजें बोट हांगा घाल, हे पळय आसात म्हजे हात. तुजो हात लागीं हाड आनी म्हजे कुशीन घाल. हे फुडें आनीक दुबाव धरूं नाका, पूण बाबार धर. तोमासान जाप दिवन म्हळें, म्हजें सोम्या आनी म्हजें देवा. जेजून ताका म्हळें, तोमास, म्हाका पळयलोय देखून तुवें विस्वास दवरलोय. पळयनासतना विस्वास दवरतात ती खरेंच भागी. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. भयणी बाबांनो, आज पवित्र सभा खुशालकायेन भाग्यून तोमास दोनमृताची परब समारंभता. आनी हे वर्साकतान हो दीस इंडियन क्रिश्चियन डे, येजू भक्ती दिवस असो समारंभूंक सगळे तरेतरेचे डिनॉमिनेशन्स आशिल्ले जोमे आनी आमची कातोलीक पवित्र सभा एकठांय जाले. हो दीस इंडियन क्रिश्चियन डे असो समारंभ जाले. आनी हाचो हेतू जावन आसा, आज जायते पवित्र सभेचेर आड उलयतात. आज क्रिश्चियनिटी इज अ फॉरेन रिलिजन अशें म्हणटात. असल्यांची मनां उजवाडावंक आनी क्रिश्चियनिटी इज कंट्रीज रिलिजन हें दाखोवन करूंक भाग्यून तोमास पयल्याच शेंकड्यांत इन द इयर ऑफ द लॉर्ड सुमयाच्या वर्साक 52 वर्साक आमच्या भारतांत हो भावार्थ घेवन आयलो. हें सिद्ध करूंक आनी आमच्या भारतांतूच भावार्था खातीर तोमासान जीव दिलो हें दाखोवन करूंक. बाबा भयणीनो, ही पाट नवी 2021 to 2030 पुऱ्यान एक 10 वर्सांचो समारंभ करून 10 वर्सां जेजूच्या 2000 years 2000व्या शेंकड्यांतल्यान सगळ्यांकूच दाखोवन जावन क्रिश्चियनिटी इज द रिलिजन, नॉट अ फॉरेन रिलिजन, इज द रिलिजन
of our country in दाखोल करूंक बाबा मुडिनो येजू भक्ती दिवस हो इंडियन क्रिश्चियन डे हो आमी समारंभ करतले. भाग्यून थॉमस जेजूचेर भावार्थ उच्चारता म्हजे सोम्या आनी म्हजे देवा. हात काडून जेजूच्या किडायल्ल्या हातांनी बोटां घालिना, जेजूचे कुशींत हात घालिना, पूण व्हडलो भावार्थ उद्गारता म्हजे दुनिया आनी म्हजे देवा. हो व्हडलो भावार्थाचो जबाब, a deep expression of faith with conviction and commitment. भाग्यून थॉमस होच भावार्थ जो ताणें जेजूचेर उद्गारलो तो भावार्थ घेवन आमच्या भारतांत येता आनी भारतांत हो भावार्थ पुरगुट्टा. आमी केरला बुकरून केरला गेल्यार जायतो लोक अजून पर्यंत तांची सरनेम थॉमस, तरेतरेची नांवां जावं पूण सरनेम थॉमस, पी.टी. थॉमस, आर.टी. थॉमस, एम.टी. थॉमस, सगळे थॉमस. आनी ती अभिमान भोगतात आनी म्हणटात आमी भाग्यून थॉमसाची क्रिस्तांवां. भाग्यून थॉमस केरला वाठारांत आयलो, पूण मागीर चेन्नय द लिटल माउंट, चिन्नमाली म्हूण लिटल माउंट हाचेर ताका जिवेशी मारलो इन 72 AD. आनी चेन्नय माद्रासात भाग्यून थॉमसाची टूम आसा. एक जंय तो ताका मारिल्लो थंय खाला ताच्या नांवान एक इगोर्ज आसा आनी थंय जायतो लोक वेता आज पुरे. हो भावार्थ थॉमस घेवन आयलो बाबा मुडी. दुसरे सुवातेर आमी शुभ वर्तमानांत वाचीन जाल्यार निमाणें रात जेवणार जेजू आपल्या शिसांक सांगतालो हांव बापाशी वेता आनी बापाशी वचूंक तुमी वाट जाणात. आनी भाग्यून थॉमस जाप घालून म्हणटा आमी नकळो ही वाट खंय वेतले हांव बापाशी. आनी जेजू ताका म्हणटा थॉमस हांव वाट सोत आनी जिवीत. काय बरो जेजू जबाब दिता थॉमसाक, हांव वाट सोत आनी जिवीत. आनी आमी सगळीं ह्या स्वताचे वाटेन जेजूशी पावूंक जिविताचे बोत्तेन वाडूंक थॉमस भारतांत येता. हो भावार्थ घेवन भारतांत येता. जेजू वाट सोत आनी जिवीत म्हूण दाखोवंक थॉमस येता. आनी थॉमसांत दुबावी न्हय. एक फावटी थॉमसाचो भावार्थ थीर जालो. हो भावार्थ पोरगुटूंक आपलीं पावलां भारताचे दोत्तोरेर घालता. आनी देखूनच बाबा मुडिनो येजू भक्ती दिवस ह्या वर्साकतान आमी समारंभ केल्या. इंडियन क्रिश्चियन डे द 3rd of July एवरी इयर. आज खुशाल जावया भाग्यून थॉमसाचे देण्या खातीर. आनी ताणें हाडिल्लो भावार्थ बाबा मुडिनो आमी अखंड सांबाळूंक आनी भारताचेंच ही भक्ती म्हूण जाण जावं. जे भाशेन जेजूचे शीस जंय मयशी पडले आनी बरी खबर घेवन दुसऱ्या गांवांनी पावले, तेच भाशेन थॉमस हो भावार्थ घेवन आमच्या भारतांत पावलो. आनी आपल्या पावलांतल्यान आनी आपल्या रोगतांतल्यान ह्या भावार्थाक ताणें गोवाय दिली. तर आमी भारतीय नागरिकां आमी पयलीं जाणा जावंक जाय that Christianity is not a foreign religion in India. No, was never. आमचेच मनांत कोणें तरी हाडलें आनी घातलें ओस्तोमचेचो भावार्थ म्हूण, रोमांचो भावार्थ म्हूण ना. भाग्यून थॉमसान
आडिल्लो बाबार्थ तो भाग्यून तोमासान आपल्या उतरांतल्यान आपल्या शिकवणींतल्यान आनी आपल्या रोगतान गोवाय दिल्लो बाबार्थ तो भाग्यून पयले वाचपान आमी आयकलां जेरेमियस प्रवादी म्हजी उतरां तुज्या तोंडांत हांव घालतलो अशेंच कितें भाग्यून तोमासाक जालें ताणें हो बाबार्थ आमकां पोरगुटलो आनी देखूनच आतां आमी पोटदेशी न्हय पोरकी न्हय आमी भारताची आनी भारताची नागरिकां कशी हो क्रिस्ती भावार्थ आमी वाडूंक चोडूंक जाय पोरगुटूंक जाय आनी दुसऱ्यांकूय ह्या भावार्थाक वेंग मारूंक आपोवंक जाय एकूच इंड आनी एकूच गवडी जावं तर हीच कृपा हे मिसान आज कोतकोत्यान वांटो घेवन मागुया. उबी रावया आनी आमचो भावार्थ जो तोमासान आमकां हाडलो हांगा भारतान तो बाराबर उच्चारया. सोत मानता देवाक सोरपदवीदार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या अनुसारा आनी जेजू क्रिस्ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्रात्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो आंकवारचे पोंस पिलाताक ताणें सोंसले ताका गुरसार सोडलो तो मेलो आनी ताका न्ही पिलो तो मेलो मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यातलो जिवन जालो स्वर्गांत चडलो सोर पदवीदार देवाच्या उजव्याक बसला पिता जिवे आनी मेल्ल्यांची विनवणी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्रात्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्ताचो एकता पातकाचे भोगसणे कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. भयणी भावंडो ओवंडो आनी सोरो भेटयत आसतना भेटवणी वेळार आमची प्रार्थना मागणी बापाक उबारतना जायतो आमचो भारतीय लोक गैरसमज घेवन आसा जायतो आमचो क्रिस्ती भावार्थी दुमाळो भोगतात आज पर्यंत क्रिस्ती म्हूण भोव करून वायट कृत्याल्यांची मनां उजवाडाय आनी एक एकल्या नागरिकाक हो होक मेळूंक उक्तेपणी आपलो भावार्थ उच्चारूंक पोरगुटूंक ही सत्य फाव जावंक हे उंड्या सऱ्या बरोबर आमची प्रार्थना बापाक उबारुया. बसी बेडून एक गायन गावुया. तुज देण्यांक फावो जालो. सी 35 पान 43 सी 35 पेज 43. भयणी भावनो हे आमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. तुमच्या घातलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेश्वर आमचे देवा तुवेंनूच दिल्ली देणी आमी तुका भेटयता आनी तुज्या दोन मुता भाग्यून तोमासा वरी जेजूक आमचो देव म्हूण ओळखून आमी तुका दिन बाजता. आमची बेटवणी मानून घे आनी सर्व दुवांचेर जैत व्हरून तुवें आमकां दिल्लो आनी भाग्यून तोमासान हाडिल्लो भावार्थ जोटणायेन सांबाळूंक आनी ताचे प्रमाणे जियोंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन.
सर्वेस्पर तुमची सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदवीधर आनी शास्त्रीचे देवा सर्व काळेन सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. आमच्या शासनीक गोवळ्या तुजो इन तूं केदीन सांडिनाय पूण भाग्योन दोन दुतां वरवीं निरंतरी तो राखताय. तुजी पवित्र सभा चलोवच्याक तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केल्याय आनी तुज्या इंडाचे गोवडी तांकां नेमल्याय. देखून आतां दिवदुतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोलदार बरात सांगाती तुजे मोहिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी उच्चारता. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार पडल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सय सय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सय. उत्सर्गी तुका सय सय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूस आनी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन नासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी शासनीक करोराचें रोगत पातकेचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगुटया. जेजू मेलो. जेजू जिवंत जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपूर्ण उडास करता. अजिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल सुखां समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली. देखून आमी तुका दिन भासता आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतले आम्हा समजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजी पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा फिलीप आमचे बिश साहेबान सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावमडींची काकलूत कर. तांकां तुजी इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण मागता. अंकवार मारिये देवाची आनी आमची माई सांगाती तिजो पोती भाग्यून जुजे भाग्यून दोनमृत भाग्यून थॉमस आमचो आस्कारी भाग्यून मिगेल आनी सोर काळी तुका मनवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणेचे सुखांत आमकां वांटोदी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक जेजून आमकां शिकयलेले मागणे म्हणून आतां आमी सगळीं बापाक उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव तुजें राज आमकां तुजी अशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवाड. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवाड. दया करून जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमचे सुरवंडरा
जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमशान उतरिकता तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सुरपातकांतली सुटोई आनी सुराकांतांतली वाटाई कित्याक रासुटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना तुमी आज जेजू क्रिस्तांतून तुजे दोन मृतांक म्हणली तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येता राजूट चलयता सासनाच्या सासनांक आमेन. जेजूची शांती सदां काळ तुमचे सभे आसूं तुमचे सवे आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची गागलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची गागलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. तोमासान उचाललो म्हजे दुनिया आनी म्हजे देवा हो जेजू जिवन जेजू आमचो सरवंडार ह्याच जेजूची बरी खबर घेवन तोमास आमच्या भारतांत आयलो. हे जेजूचेर पावार्थ उरतली आनी ताच्या जेवणांतल्यान ताची कोरेली गोवाय जातली आमी सुभागी. सुमिया तुमचे भितर येवचे म्हाका फवना पूण तुजे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. उत्मीक रुपान आमच्या काळजांत आयिल्ल्या जेजूक ह्या वेळार आमी दिनवासुया. आमकां फावो जाल्ल्या भावार्था खातीर ताचे उपकार आमी आठवया. सोर पदवेदारा आनी काकलुतसार देवा तुजे आख्खे रचणेचो तूं प्रेमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कश्टतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोनवाळेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करून विज्ञानांनी एक वासीन सोदून काडला ते मनशा कुळाक गुणादीक पडल्यार पुरो म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरचेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे साणवायेन उसवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमीन. प्रार्थुया. देवा आमचे बापा पळय नासतना भावार्थ दवरता ती सुभागी म्हूण तुज्या पुतान आमकां सांगून दवरला. आमी घेतला त्या जेजूच्या जेवणांत आमच्या पासत मरून पुनू जिवन जाल्ले जेजूची कूड आनी रगत आमी शिवल्यांत म्हूण भावार्थान ओळखून आमी तुका दिन वाचता. भाग्योन तोमासाचे विनवणेन आमचे दिसपट्टे जिणेंत
आमचो भावार्थ खरो म्हूण आमी कन्यांनी दाखोवंक आमकां बोल दी म्हूण आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवी आमेन. भाव भयणींनो सगल्यांक तुमकां फादर रुजारियो फादर जोफील आनी म्हज्या नांवान भाग्योन तोमासाचे पोरबे दिसाक अनुनीत पोरबी दिता. भाग्योन तोमासान हाडिल्लो हो भावार्थ आमचे सगळे भारतीय लोकांक पावूंक आनी एकूच ईण आनी एकूच गवडी जावं आनी सदांच दर वर्साक येजू भक्ती दिवस आमी उर्बेन आनी भक्तीपणान पाडूंक आमकां सगल्यांक सोयीक मेळूं आनी तरेतरेचे डिनोमिनेशन्स आसात तांणी सगल्यांनी एकाच जेजूक पोरगुटूंक फाव जावंक आमी खेरीत भाशेन मागुया. सर्वेश भाऊ तुमचे सवे आसूं तुमचे सोबे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या. तोमासान हाडिल्लो भावार्थ जियोवंक आनी पोरगुटूंक तुमकां धाडटा. देवाचे वडणूक. शेवटाचे गायन गावुया. जैतिवंत आमचो देव. U 30 आणि 3 पान 248. U 33 पेज 248.